जे देऊळ आसा ते सुरवाती ल्हानशी घुमटी आशिल्ली आनी हे मोठे बांदपा खातीर सगळ्यांनी परिश्रम घेतले। सुरवातीक कांय लोक भिताले हे आजोबाचें देऊळ म्हणजे देवचाराचें देऊळ, ग्रामरक्षकाचें देऊळ, ताका हात लायल्यार आपल्याक कितें तरी जातलें। मागीर सुरवातीक आमी एक दोग तीग जाण भायर सरले आनी प्रसाद घेतलो, देवाचो प्रसाद घेतलो आनी प्रसादाक मान्यता मेळ्ळी। ते प्रमाणे गांवचे जे कुडणे गांवचे जे ग्रामस्थ आसात आनी होणाचे जे ग्रामस्थ आसात तांणी बी मान्यता दिली आनी हळू देवळाक आकार आयलो। प्रत्येकान आपापले बरी हातभार लायलो। कालच्यान जी उपस्थिती आमकां मेळटा जवळ जवळ महाप्रसादाक जवळ 4,000 लोक उपस्थित जाता आणि बरोबर एकाक महाप्रसाद सुरवात जाता तो 3-3:30 पर्यंत चालू असता आणि नंतर स्थानिकांची आमी पयली पासूनच सुरवात दवरल्या की हांगा उत्तेजन दिवच्यासाठी स्थानिकांचे नाटक करता आणि ते बऱ्यापैकी नाटक हांगासर काल तेंच्यांनी सादर केले। सासरा मागतो आसरा ही सिरियल जशी असता तशी लोकांनी पळयली आणि आनंद घेतलो। आणि आज दुसरो दीस आसा सार्वजनिक महापूजा आयोजित करता वर्ष पद्धतीनुसार ती लॉट काढून आम्ही थरयता आणि तेतून विनोद चारी एका हे पावटी लागलेली आहा ती आणि कुटुंबीय। तर सांजचो तसोच परत कार्यक्रम कोंकणी नाटकाचो आसा, हांगा स्थानिकाचेच आसा आणि स्थानिकाकच जास्तसो वाव आमी दिल्ल्या कारणान ते आकृष्ट जाता आमचे कडेन। परत सांगता आपलो आमचो कार्यक्रम दवरा, आमचो कार्यक्रम। देवळाचे वैशिश्ट असे खूपशे आमचे आहा। हांगासर कितलेशे लग्नाचे सैरीगती जमतात हे देवळात, कितलेशे कलाकार घडले आणि एक वैशिश्ट सांगचे म्हळ्यार दर वर्सा आमकां हे जे दर्शन म्हणटात हे मेळटा। गेल्या वर्साचो फोटो आणि वर्सान वर्स हेजें दर्शन जाता, लोकांची सांगण्यो मागण्यो कितें आसा ते हांगा पूर्ण जातात। लोक आपल्या मना पासून हांगासर दान धर्म करतात आणि त्या पयशांचो पूर्ण उपयोग हांगासर समाजाकूच करता। आणि हे आमी कितें तरी फामाद ना केलें तर हे दर्शन घडटा। तशेंच चपलाचो बी हांगा एक प्रकार आसा की देवस्थान आमी चपलां आजोबाक अर्पण करता ती लास्ट जे सप्ताक डिसेंबरान झरलेली आमकां गावतात। म्हणजे एक देवस्थानाचो एक आमचो इतलो हें आसा श्रद्धा की परिपूर्ण मनाकामना लोकांच्या पूर्ण जाता। म्हणजे भावीक हजारांनी लोक हांगा येतात।